So I thank the MLA as well as the engineers आणि आमचे सगळे लाईटीचे लाईन्समॅन लाईन हेल्पर 3 दीस हांगा सकाळी साकून रात पासून काम करून या ट्रान्सफॉर्मर आणि एक ट्रान्सफॉर्मर दिस इज वन मोर ज्युअल हियर आमचे पर्राक घातला म्हणून सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. आणि इलेक्ट्रिसिटी खातीर मातसो खुबसो वादूय जाता ह्या दिसांनी. हांव डीपली वचना भितर, बट वाद जाता म्हणजे जो गोंयांसून कोल वयता, हांव म्हणना की वाडोवचो म्हणून जो आहा पळय तो जावच, तेचेरूय वाद जाता. तितूनसूनच इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. रियलिटी कितें पळय तें म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक पयलें कळपाक जाय. वी कॅनॉट से वी आर अगेन्स्ट कोल, वी आर अगेन्स्ट इन्क्रीजिंग the existing births of coal. We should say like that. We are not against coal. कोलाचे अगेन्स्ट उलोवंक जायना आमी. कोल ना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आसची ना. म्हाका दिसता 80% ऑफ इंडिया जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता ती कोलाचेर. आनी इन्क्रीजिंग द बर्थ इन MPT शूड बी ओपोज्ड. लोकांचो सपोर्ट आमकां गरज आहा आनी सपोर्ट आसतना तसली कामां जाता. आयज तर हो हिंगासर उबो जाला ट्रान्सफॉर्मर जाल्यार क्रेडीट हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिता. जो एसिस्टंट इंजिनियर हिंगा आहा, जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर हिंगा आहा, जो ज्युनियर इंजिनियर हिंगा आहा, तेणी कित्याक केलें तेंकां आमचो पाठिंबो आहा म्हणून. तेणी फायल इमिडिएटली मूव केली की आमी आहा फाटल्यान, कोणाचें ऑब्जेक्शन आसचें ना, कोण आनी काय उलोवचो ना. म्हणजे लोकांचे हितून आनीक ट्रान्सफॉर्मर येत जाल्यार आमचो लोड उणो जातलो काय, लोकांचें तो हें चिंतप आसता. खूब भाशेनी लोक चिंता. हांव म्हणटा लोकांक, सगळ्या आमच्या पर्रीच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक तेणी पयलें चिंतपाक जाय वॉट इज गूड फॉर गोवा, वॉट इज गूड फॉर द गोवन्स वी हॅव टू डू.